हॅलो वासंती, कित्याक परते परते फोन करतालो गो? हांव काल बेळगांव गेल्लो न्हू. बेळगांव म्हागेले ते फ्रेंड आहा पळय, हांवें बैल बी हाडलेले पळय. हय, तेणें म्हाका फोन केल्लो बेळगांव पावणी आहा म्हणून हांव बेगी बेगी गाडी बशीर बसलो मुगो आनी डायरेक्ट बेळगांव गेलो. पळय जाल्यार हांव जाल्यार बैलांची पावणी, म्हाका म्हणल्यार बैलांची पावणी आहा. म्हणल्यार कसली? जाल्यार आमगेली पावणी मुगो, शाह काका येयला आनी व्हडली सभा आनी थंय आमची पावणी. हय, हांवें ताका फ्रेंडाक विचारलें कसली पावणी? तूं बैलांची म्हणटालो. हय, तुमगेले 9 जाण गेल्ले जाल्यार थंय तेंची पावणी करता म्हणलो. हय, आगो तेणें सरळ सरळ सांगलें मुगो. हय, आपूण हें करता म्हणून डायरेक्ट म्हादयची आहा पळय ते तिंका दिता म्हणून. कसलें पिकासांव न्हू. हय, आनी सभा सोंपतकीर मुगो, पावणी सोंपतकीर हांवें काका कडेन गेलो. हांवें म्हटलें, काका तुमचे कडेन म्हणटा ते 9 जाण गेल्ले मरे, तेंच्यांनी तुमकां कांय सांगू ना? तो हांसलो. हांवें म्हणलें हांसता कित्याक? म्हाका म्हणलो ते खंय रे म्हूण लागलो हेजेर म्हादयचेर उलयल्या. ते येयले बरे च्या बी मारल्या, जेयल्या बियल्या आनी म्हणपालो काय आपूण उलयता तें सांगलें आनी आयकलें आनी गेलें म्हणपालो. हांवें म्हणलें डिस्कशन कसलें जालें? तो म्हणूंक लागलो 50 खोके ऑल इज ओके म्हणूंक लागलो आनी हांसलो. हय 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 हय. हांवें म्हटलें मागीर तेंकां डिसिजन कांय ना? तो म्हणलो तुमी आनी कितें विचारता काय म्हणलो तूं म्हाका. आरे तुमगेले तेंच्यांनी पर्सा कडेन केन्ना वचप, पर्सा कडेन केन्ना वचप, मुतोंक केन्ना वचप, सगळें म्हणलें सेंटराक ठरता तेन्ना तिंका करचें पडटा. हांवें म्हणलें फुड्यांनी उलोवनाका कळ्ळें. म्हाका कळ्ळो गो, अंदाज येयलो कळ्ळें. मागीर हांवें म्हटलें मागीर आतां आमगेलें कितें तर एक काम कर म्हणलेलो, तुमी बोबो मारना नाका म्हणलेलो गोंयान, तूं कर्नाटकान यो म्हणूंक लागलो. कर्नाटकान इल्लो जागो दिता तुका, तूं म्हणल्यार सुशेगाद राव. हांवें म्हणलें कित्याक? न्ही आतां तुमी वळवळोन मारपाचें आहा मरे म्हणलो गोंयान. हय, सरळ सांगलें. आतां जर आमी हें जालें न्ही जाल्यार आनी म्हणलो हांवें तांकां पयलींच सांगलां हेंका गो गेल्ले तिंका की गोंयान आनी तसो आवाज जावपाचो ना, कारण आमी थोड्यो पार्ट्यो करून दवरल्या म्हणलो तांकां डिवायड करपा खातीर. म्हणटकीर तुमी आनी एक जातले म्हणून तुमी चिंतूनाका म्हणूंक लागलो. असलें मुगो म्हाका सॉलीड पिकासांव आनी कितें तर. हय 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 हय. आनी येतना म्हाका कितें म्हटलें, म्हाका सट्ट जालें. म्हाका म्हणलें तुमकां गोंयकारांक कोणो ना रे? हय. हांवें म्हणलें कसलो कोणो? ये तुम्हारा बॅकबोन नहीं है म्हणपालो. हांवें म्हणलें कित्याक? तुमी म्हणलो कितले बँड गावपाक तयार मरे. हांवें म्हणलें काका एक मात तुजें आयकोचो ना हांव. आमकां म्हणलें प्रत्येक गोंयकारांक कोणो आसा. आमी म्हणलें मोडेल पण वांकणार नाही असले म्हणलें गोंयकार आमी. मागीर हेंचें कितें जाता काय म्हणूंक लागलो. जाला भानगड कितें? हांवें म्हटलें ताका मंत्री बी जाता पळय आमी तेन्ना आमगेले कोणो आसा तो काडून आमी भाड्याक दवरता आनी आमी कितले वागपाक तयार खुर्चे खातीर. हय म्हणलेलो सारकें उलयलो म्हणपालो कळ्ळें. तें म्हणलेलो कितें सांगता तें आयकलें आनी म्हणपालो घरा आयलें. कितें म्हणपाचें काय म्हणपालो म्हणून म्हणपालो आपणें डायरेक्ट डिक्लेअर केलें म्हणपालो तेंकां व्हरोनी म्हणून. आतां तुमी एक जाता. आतां हांव सरळ म्हाका सांगलें आतां तेंचे कडेन कांयच जावपाचें ना. आतां तुमी जर कितें फोर्स बी केलो, ताकद येयली, सगळे एकी कडेन येयले जाल्यार साल्वार तुमी, नाल्यार तुमी वळोन मेले अशें म्हणून म्हाका तेणें मुगो भायरी दिली. हय, आनी वयतना म्हणपालो पळय ते बटाट आनी टोमाट इल्लेलें घेवन चल म्हणपालो. 1-2 किलो पिशवेन घालून दिलें. हय, हांवें ताका विचारलें तूं म्हणून वयता तांकां अशेंच दिता आनी पयर 9 जाण येयले तांकां म्हणलेलो तशेंच दिवन धाडलां मरे म्हणपालो. पूण ताका वेगळें आं म्हणपालो. म्हाका कळ्ळें गो कितें कळपाचें तें. हय, म्हणून म्हणटा एक काम कर, आईक बी सांग लगीन करुया आनी आमी डायरेक्ट वचून बेळगांव हांगा वचून कर्नाटकान रावया. उदकाची मारामार ना. हय, हांगा तो तुगेलो पात्रांव बी म्हणटा पळय बिसलरी बी हांगा हें उदक भरून भायर धाडटल्यार कांय ना सगळें. हय 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 हय. बरें 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 बरें. म्हाका फोन येता अमीत काकाचो. बरें बरें. बाय बाय.